गायन घेऊया A10. देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदले फावो कोणाक फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणूच उरो. कशाय आमकां जिवीक कोरच्याक आयज देव आमचो उलोयतलो. कशाय आमकां जिवीक कोरच्याक आयज देव आमचो उलोयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या इजाबेला दकुन्या हेच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल आनी उर्सुला वाज हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकांय सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात अमन फेर्नांडीस तशेंच डॅन्सी फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. क्लॅन्सी रेगो आनी कॉन्सिसांव फेर्नांडीस आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायतात. तांकां देवान पेकोणेचो हात लावंक तांची बरी भलायकी तांकां दिवंक मागुया. हेर सगळीं जी कोण जल्माचो दीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जी कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. ह्या दिसांनी एलिसावांची तयारी चलता. सगळ्या उमेदवारां पासत मागुया. सगळ्या मतदारां पासत मागुया लोकां पासत आनी जे कारबारी आसात तांणी बरे भाशेन सगळी काळजी घेवंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक आमचे वाटेक आधार जाय. आमकां सगल्यांक आमचे वाटेक हो आधार देवा कडलो येता. तर देवा कडलो येता तो आधार आमी घेवंक सदांच आयत्या मनाची जावंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी आदाराची जावंक आमकां हे भेटेन कृपा मागता आसतना जायते फावटी आमी देवाचो आदार घेवंक फाटीं रावल्या आनी वायटाचो आदार घेवंक घडये आमी फुडें सरल्या. जायते फावटी आमच्यांनी दुसऱ्यांचो आदार जावंक जातालो पूण आमी तो आदार दिवंक फाटीं रावलीं. असल्या आमच्या सगळ्या चुकींचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपद्विदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो जगण्याव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दितांक आनी वखदांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपद्विदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूट कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी भोजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन.
राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. दाविदाचे दीस लागीं पावलोले. ताणें आपल्या पुताक सालोमोवाक अशी बुद्द दिली. म्हज्या मरणाचे दीस लागीं पावल्यात. धीर घे आनी काळजीतारपणान चल. मोइजेसाचे सुमृतींत बरयलोलें आसा तशें सर्वेस्पर तुज्या देवाचे हुकुमाक पाळो दी. ताच्यो वाटो सांडू नाका. ताचे कायदे, ताच्यो आज्ञा, ताचे नेम आनीक निर्णय सांबाळ. हे परी तूं करूंक येवजिताय तितल्याकूय फळ येवं आनीक तूं वेताय थंय तुका यश मेळूं. आनीक अशें म्हजे विशीं सांगून दवरलोलें तें सर्वेस्पर शांती पावूंक करतलो. तुजे पूत तुज्या वाटांनी चल्ल्यार आनीक सगळ्या आपल्या काळजान आनीक मनान म्हजे थंय विस्वासपण दवरल्यार इस्रायलाच्या शिंवासणार बसलोलो कोण तरी आसतलोच. दावीद मरून आपल्या पुर्वजांशी गेलो आनीक ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो. दाविदान 40 वर्सां इस्रायलाचेर राजवट चलयल्ली. हेब्रोनांत रावून 7 वर्सां आनीक जेरुजाल्यांत रावून 33 वर्सां. आनीक सोलोमोन आपल्या बापाय दाविदाच्या शिंवासणार बसलो आनीक अशें ताचें राज थीर उरलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. तुजें नांव व्हड जावं सर्वेस्परा. इस्रायल आमच्या पुर्वजांचो बापा. सदां काल सासणाच्या सासणाक. जबाब. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तूंच व्हरतो आनी पदवेदार. तूंच लोकलोकीत, जैतिवंत आनी वैभवी. कित्याक स्वर्गार आनी संवसारांत आसा तितलेंय तुजेंच. जबाब. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सगली राजवटकी तुजी. सगल्यांवन तूं थोर आनी व्हरतो. गिरेस्तकाय आनी व्हडवीक तुजेच कडसून येता. जबाब. तूं सगल्यांचो राजा सर्वेस्परा. सगल्यांचो तूं राजा. तुज्याच हातांत आसा शक्ती आनीक बळ. तुज्या हातांतली देंवता व्हडवीक आनी पदवी. जबाब. तूं सगल्यांचो राजा आनी उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें राज लागीं पावलां. शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोनाकात. न्हय भुती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, पांयाक वाणू घालात, पूण दोडी आंगली न्हेसो नाकात. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरान भितर सरशात, ते स्वातेवेले भायर सरून वचो पर्यंत थंयच रावात.
आनी कोण लोक तुमकां घेनात जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते स्वातेवेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीत बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांक तेल लावन बरी करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, जेजू आपल्या 12 आपोस्तलांक खेरीत भाशेन आपल्या मिसावांक पाठयता. एक खेरीतवस्त जी आयज आमकां जेजू पाठयता आसतना दिसती पडटा, एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरू नाकात. दांडो भाव भयणीनो आमी सगल्यांनी पळयला. दांडो घोडे आमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी वापरला आनी जायते जाण घोडे आतां वापरपाचे आसात. केन्ना वापरतात काय आमी दांडो? भो करून आमी जेन्ना जाणटेपणाक पावतात तेन्ना आमकां दांडो जाय. दांडो म्हणल्यार कितें? दांडो म्हणल्यार आमकां एक सपोर्ट. जेन्ना आमची जाणटी पिराय आयिल्ली आसा, आमचे चुस्तोंगीत चलूंक आडकोड जाता, चलता आसतना आमी पडपाक शकतात, तेन्ना आमकां एका दांड्याची गरज. ओ दांडो जो आसा तो आमकां दिसती पडटा जे कोण गवळी आसात तांच्या हातांत, जे गवळी आपल्या शेळयांची राखण करतात वो ते आपल्या शेळयां मुखार चलतात, तांच्या हातांत एक दांडो आसता. म्हणटच गवळीकपण ह्या दांड्यांतल्यान आमच्यान पळोवंक जाता. राजा जे आसात पयलींचे आदीं, तांच्या हातान हो दांडो दिताले, म्हणजे ऑथॉरिटी. तांकां ही जबाबदारी आसा, एक ऑथॉरिटी आसा, ती ह्या दांड्यांतल्यान कळटा. ताची एक खुणा हो दांडो. हो दांडो जायते पावटी जें कितें आडकोडी आसात त्यो कुशीन काडपाक वापरतात. बो करून जे कोण कुड्डे आसात आनीक तो दांडो कोंके उजार करून आपल्या मुखार जें कितें आसा तें तो दांडो घेवन सांसपितात आनी तांकां कळटा मुखार कितें आडकोड आसा, दुसरे वाटेन वचूंक जाय, वो ती आडकोड थंयसरली काडपाक जाय. आनीक जायत्या वस्तूंक आमच्यान हो दांडो सर करूं येता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू आपल्या आपोस्तलांक पाठयता तेन्ना हो दांडो घेवन, जाल्यार हें सगळें जेजू तांच्या हातान दिता अशें म्हणूंक जाता. पयली सुवातेर आदार, ते जाणटे न्हय, म्हातारे जावंक नात, पूण जो वावर ते करूंक वेतात म्हणजे देवाचें राज परगटूंक वेतात, मन बदलप ते परगटूंक वेतात, मेळ्या आत्म्याक काडूंक, तेच बरोबर प्रवचन करूंक आनीक वायटाकारांक बरी करूंक, हें करपाक एक व्हड आधार जाय. जाल्यार हो दांडो फक्त एक दांडो घेवन वचत म्हणटा तेन्ना जेजू हो आधार ह्या आपल्या शिसांक दिता. तेच बरोबर हें प्रवचन करप, जिवीत बदलात, सर्गीचें राज लागीं पावलां, हें बेश्टें कोणाच्यानूय सांगूंक जायना. तांकां ही ऑथॉरिटी दिवपाक जाय. जाल्यार जेजू ही आपली ऑथॉरिटी जी आसा ती आपल्या शिसांक दिता. हो दांडो ताची खुणा आमच्यान म्हणूंक जाता. म्हणटच जें कितें ते शिकयतले ते अधिकारान शिकयल्लें उतर, बेश्टेंच कोणाक धरलो ओडलो हाडलो आनी उतरां उलयलीं अशें न्हय, अधिकारान ते सगल्यांक शिकोवपाक तांकां धाडटा. तशेंच ते गवडी जावपाचे 12 आपोस्तल ते जेजूक आपल्या शेळयांचे पडलेले आसा, तांची तयारी करपाक जाय, तांकां देवाच्या राज्यान हाडपाक जाय. तेच बरोबर जेजू जी कितें बरेपणां दिता ती घेवपाक तांची तयारी जावंक जाय. जाल्यार हें गवळीकपण आनी ह्यो ज्यो आडकोडी आसात लोकां मदें त्योय काडपाची ह्या आपोस्तलांक खुणा करून धाडले. भाव भयणीनो, आयज आमी ज्या संवसारान आसा, आमकां जण एकल्याक आमचीं कामां आसात, आमचे मिसांव आसा. हे मिसांव करूंक आमकां कडेन वेगवेगळे तरेचो आदार, सपोर्ट जाय पडटा. कितेंय आमी उलयतले, कितेंय आमी सांगतले जाल्यार आमकां अधिकार जाय पडटा, ऑथॉरिटी जाय पडटा. ती आमचीच कडली येयना, ती आमकां जे कोणा लागीं ही पदवी आसा आमकां अधिकार दिवंक ताच्यानूच दिवपाक जाता.
म्हणटोच भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान असलो अधिकार, आमच्या जिवितान असलो सपोर्ट, आमच्या जिवितान आडकोडी कुशीन काडपाची पदवी, आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक बरें करपाचें देणें हें जरी तर आसा जाल्यार आमी पळोवंक जाय. जायते फावटी आमकां खबरूच ना आमचे लागीं दांडो आसा म्हूण. दांडो म्हणल्यार आमकां लॉस दिसता. दांडो धर म्हणल्यार आमची जाणटी भाव भयण आसा ती म्हणटली हांव जालो जाणटो जाला म्हूण खबर आहा, म्हातारो जाला म्हूण खबर आहा, तरी पूण दांडो धर म्हणल्यार हांव जालो जाणटो राग येता. म्हणटच दांडो म्हणल्यार आमकां मातशी आडकोड जाता. थोडे फावटी जबाबदारी घेवपाक आमकां भिरांत दिसता. हांव भुरगोच आसा, म्हज्यान जायना येदी व्हडली जबाबदारी घेवंक, हो अधिकार म्हाका नाका. जायते फावटी आमच्यो आडकोडी आसात त्यो आमी काडूंक सोदिना, कित्याक ती आडकोड काडीत जाल्यार मागीर इल्लीशी रिस्क आसा. भाव भयणीनो, आमी सगळीं जीं कोण जल्मल्या ती मरतल्यावूच. कोणूच आमी सासणाच्या सासणाक ह्या संवसारान रावंक येवंक ना. दावीद पातशाय मेलो, आनी दावीद पातशाय जो मेलो ताणें 40 वर्सां राज चलयलें. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. ताचे फाटल्यान ताचो पूत सोलोमोन राजा जालो. पूण हें सगळें जाता आसतना खेरीत भाशेन जें कितें देवान आपणाच्या हातान दिलां तें आपल्याच्या पुताच्या हातान घालता. ही 40 वर्सां राज चलयता आसतना तो सगळेच पावटी बरो राजा असो जावंक ना. थोडे पावटी असोक्त जाला, चुकला. पूण आपली असोक्ताय जाली तेन्ना ताणें ती मानून घेतली, देवा लागीं बोगसणें मागलें आनी परतून जें कितें सारकें करपाचें आसलें, देवाची येवजणी प्रमाणे करपाचें आसलें तें ताणें केलें. तर सर्वेस्परान सांगून दवरलेली वाट बरे भाशेन चलूंक आपल्या पुताकूय ताणें ही आज्ञा दिली. आमी मरता तेन्ना बडे अशेंच करतले. आमचे फाटल्यान जीं कोण आसात, आमची फाटली पिळगी, आमची फुड्यांची पिळगी येता, तांकां आमी एक बरो संदेश दिवन वेता. आमचो कोणूय मरता जाल्यार आमी बेगीन बेगीन ताच्या भाजेचे भोंवतणी एकठांय जाता, निमणें उतर ताचे लागीं उलोवपाक. म्हाका ताची निमणी जाप मेळ्ळी, हांवें ताचें निमणें उतर आयकलें, हें म्हणून आमकां जायते जाणांक बरें दिसता. पूण हें निमणें उतर भोव करून बरें करपाचें, वायट सोडपाचें, देवाचे पदवेन मुखार वचपाचें असलो अधिकार जालो जाल्यार तें अदीक बरें. तर आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. आमकां ह्या सगळ्या वातावरणान खुद देव आमचो दांडो, खुद देव आमचो अधिकार, खुद देव आमचो सगळ्यो आडकोडी काडपाक एक हातयार, खुद देव आपूण येवन आमकां हें गवळीकपण जिवंक दुसऱ्या सवें आमकां फुडें काडटा. तरीच कृपा हे भेटेंत आमकां मागुया. आमचें जण एकल्याचें जिवीत ह्या आल्ताराचेर ह्या वेळार भेटोवया. गायन घेवया C38. तुकाच बापा सर्व मोशे दिता तुका एकाने, तुकाच बोलता सर्व मोशे तुजेच देखोल काशेले. मोशे हात घे, मोशे पाय घे, स्वीकार कर आता कोशे. तुजो मोहिमो परगट करू, शुकपण सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सर्व मोशे दिता तुका एकाने, तुकाच भोगता सर्व मोशे तुजेच देखोल काशेले. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी तुजीं चाकरां तुजे वेदीचेर हीं दाणां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय.
हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोप करून तुवें ताका पाठयलय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजें महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत खासोय सर्वेस्पराचे नावी एका ताकासोय उत्सर्गीत खासोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. दांडो आनी कोंके आमच्या वाटेक आदार आनी आमचो देव बराबर आमच्या रावून होच आदार सहकार आमकां दिता अधिकारान आमकां पाठयता आमी सगळीं ही कृपा घेवंक तयार आसा देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया
आमचे बापा तुझ्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस, आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी, आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित तूं संस्कारांत भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, तुजो मोग करता, आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता, हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा, तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा, तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका. नेणार मनशाक शिकोवन भुकेलोल्यांक जेवण, तानेलोल्यांक पिवोवन, पिडेवंतांक इलाज, कुर्चीवंतांक आदार, दुखीत जाल्यांक बुजवण, उदार काळजांत पावोवन, तुका आमची गरज. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा, तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा, तकलेक जशें सादे तशें आमी तुका.
खुशे मनान गोरीब ती सुबागी सर्गींचें राज तांचें शांत ती सुबागी प्रितूम तांचें दायज प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. वेचणुका समयार मागणे सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सगली पदवी सगली पदवी तुजे तावन येता संसार तुजे मांडावळी परमणे तुजे मांडावळ प्रमाणे चलोवन व्हरूंक चलोवन व्हरूंक मनशांक तुवें अधिकार दिलाय दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता जेजूच्या यादनिकी प्रवादीक आनी गवळीक कार्यान आमकां वांटो दिवन तुजें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात त्या विधानसभेच्या वेचणुका समयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मोत दिवची ताळणी म्हजे सरशिल्ली पयस कर बापा तुजे मांडावळी परमणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रमाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले देशाच्या सुविधाना परमणे सगळ्या मनशांचे होक राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूळ एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेवया F7. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान शांतीकू जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशांक जिखूंक जेजू चलो मोगा रस्तो आमी दवरया बेल्या चाकरी जेजून केली बेल्या चाकरी आमी करया
साखरी जेजून केले, पेल्या साखरी आम्ही